Job chapter 26. बिल्दादाच्या मोट्या मोट्या उलोवपाक मोल ना. तेन्ना जॉबान जबाब दिलो, म्हाका इतल्या असोक्ताक तुवें कसलो म्हूण आदार दिलो जायत? आनी शक्ती नासलोल्या बावल्याक तुवें कसो म्हूण वाटायलो जायत? तुवें नेणार मनशाक कसली म्हूण उत्तम बूद दिली जायत? आनी भरपूर बरी जाणवाय दिल्ल्या आसतली ही तुजीं सगळीं उतरां तूं कोणाच्या आदारान उलयलाय? आनी कोणाचो आत्मो तुज्यांतल्यान भायर सरला? संपलोलेल्यांचे ओतमे जमनी खाला थरथरतात. उदकां आनी तातूंत आसलोले माशे कामतात. ताच्या दोळ्यां मुखार पातळ उक्तो जाता आनी आबादोमाक पांगरूंक ना. ताणें आकार ना थंय ontrollachi उतर pattlaili आनी कांयच ना थंय prithum umkallaun दोvorता. तो दाtt कुपांनी उदक साठोवन दवरता आनी तीं कुपां ताच्या पेजान पिंजोनात. तो पुवेच्या चोंद्रिमाचें मुखामोळ धामता ताच्या वेल्यान आपलें कूप पाttलायता. ताणें उदकां वयर एक आटो घालून उजवाडा आनी काळोखा मोदें शीम घातल्या. ताच्या धोमक्यांनी सर्गाचे खांबे थरथरतात आनी भिरांतीन कांपतात. ताच्या बोळान दर्याक थोंडायला आनी ताचे इकमोतीन राहाबाचें निसणटोन केलां. ताच्या स्वासान ontrollach निगूत केलां आनी ताच्याच हातांनी पळून वेतोल्या सोरपाक ताणें तोपला. पळय, ही फकत ताच्या कर्तुत्वांची एक सुलूस आनी कितलें म्हूण ल्हव ताच्या ताळ्याचें फुटफुटप, ताच्या पदवेचो घडघडो कोणाच्यान म्हूण आटापूं येता? देवाचें उतर